आज सप्टेंबराची 14 तारीख आणि आमच्या मदें आयचे भोरपेचे विशीं म्हायती दिवपाक डॅनियल रॉड्रिगीस गांवांत ओल्ड गोवाचो आसा. डॅनियल योका तुका. तर डॅनियल आयज आमी खुंयची परब समोर उमता? आज आमी चवथीबोन जाल्ल्या खुर्साची परब समोर उरता. ह्या भोरपेचे इलेशे खाशेले पॉयंट आमकां सगळ्यांक सांगची. 14व्या शेंकड्यान सांत हेलन जेरुसालेम शारांत जेजू वावुरतलो ते सुवातेर भेट करूंक गेली. थंय जेजूक निखिपेलोले ते सुवातेर सांत हेलनाच्या चेड्यान पवित्र सापुलाराची बासिलिका बांदपाचें थारायलें. बासिलिका बांदतना थंय बांदप्यांनी तांकां 3 खुरीस मेळ्ळे. थंयसर एके मोरणाचे तोरणीन पिडेस्त आसलेले एके बायलेन भावार्थान थंयसरल्या 3 खुर्सां मदल्या एका खुर्साशी मागणें केलें. रोखड्याच थोड्याच खिणां भितर ती रोखडीच त्या पिडेंतली पाटवली. तेन्ना ते मिलाग्री विशीं हें ठावें जालें की जेजू त्याच खुर्सार खिरायलो. हे मिलाग्री वरवीं जायतो लोक त्या खुर्साशी येवन मागणें करूंक लागले. 14व्या शेंकड्याच्या निमण्या वर्सांनी पवित्र शुक्रारा दिसा एका रुप्या आयदोणान एक लाकडाचो कुडको दवरिल्लो. ताचेर INRI हें बरयलेलें आसलें, म्हणल्यार जेजू नाझारेथ राजांचो राजा. त्या लाकडाच्या कुडक्याक लोक सोरपोटून ताचो उमाव घेताले. तर हे परबेंतल्यान आमी सगळ्यांनी कितें देख घेवंक जाता? ते पिडेस्त आयले भाशेन आमी जेजूचेर ताच्या पवित्र खुर्साचेर बरो बाबार दवरूंक जाय, कित्याक ती आमचें एक हातयार जावन आसा. बाबार दवरल्यार जेजू आमकां जरूर पावतलो. देव बरें करूं डॅनियलाक तशेंच तुमकां सगळ्यांक ध्यान दिवन आयकलां देखून तुमकां दिनवास. आनी आमचे जेन्ना कश्ट येता तेन्ना ह्याच चवथीबोन खुर्साचेर उमगोळटल्या जेजूचेर नदर मारून आमकां सगळ्यांक बळ दिवं म्हूण मागता.